नमस्कार. आमचे कोकण म्हळ्यार देवान आपल्या हातीन घडयल्लो एक प्रदेश. आमच्या कोकणाक खूबसो मोठो इतिहास आसा. आमी जर कात्यशिल्पां पळयत जाल्यार अशें दिसून येतात की आदी मानवा पासून जे आसा ते आमच्या कोकणान हांगासर मानवाचो जो आसा तो अधिपत्य आशिल्लो, हांगासर मानव वस्ती आशिल्ल्यो. अश्यो कितल्योश्योच कात्यशिल्पां आमकां पुराय आमच्या सह्याद्रीच्या टेकड्यांचेर आमकां पळोवपाक मेळटात. ती मागीर रत्नागिरीच्यान आसूं, आमच्या गोंयान आसूं, जावं कारवार आसूं, ह्या सगळ्या किनारपट्टीक जे आसा ते आदी मानवाचो जो आसा तो वास आशिल्लो. आनी तेंच्यांनी त्या पुर्वजांनी आमकां कितल्योश्योच रिती रिवाज आमकां दिल्ले आसात, परंपरा आमकां दिल्ल्यो आसात आनी तेंच्यो परंपरा आयजूय आमी जपतात. आमी आमचें कोकण म्हळ्यार स्वर्ग म्हणटात. आमच्यो परंपरा वेगळ्यो आसात, आमच्यो रिती रिवाज वेगळ्यो आसात आनी त्यो आमी आजून पर्यंत टिकोवन दवरलेल्यो आसात. आमी आमच्या निसर्गाक देव मानिल्लो आसात. आमच्या माय भुंयेक सातेर देवीक आमी देव मानिल्लो आसात. आमी आमच्या पुर्वजांक देव मानिल्ले आसात. आनी अशें म्हणटात की आमचे पुर्वज जे आसात ते प्रत्येक वेळा आमच्या उल्याक धांवन येतात. आमचे जेन्ना आमी अडचणीन आसतात तेन्ना आमचे पुर्वज आमच्या हाकेक धांवन येतात. अशीच एक पुर्वजाची काणी ती म्हळ्यार सावंतवाडीच्या तुळसगांवची. देव जैतीर जैतोबा असो एक उल्याक पावपी, नवसाक पावपी असो एक देव. तुळसगांवचो इतिहास खूब मोठो आसा. जैतीर परब हो एक शूरवीर मनीस आशिल्लो, देवाची खूब भक्ती करतालो. तेका देवीक तेंचे कडेन जी आसा ती देवीक शक्ती आशिल्ली आनी ते एक सुबेदार आशिल्ले. अशें म्हणटात की अख्यायिका आसात की तेन्ना ते चेडूं आपल्या चेडवाक हाडूंक वयताले तेन्ना भिल्लांनी तेंकां जे आसा ते तांचेर एटॅक केलो आनी तेंकां एक बाण लागलो. तेंच्यांनी झूज दिले भिल्ल्या कडल्यान आनी एक मोठीशी काणी आसात. आनी ताज्या उपरांत देव जैतीर हो आपल्या तेन्ना तांकां जेन्ना जैतीर देव जो आसा ते देवाच्या घरा गेले तेन्नाच्यान जे आसा ते हांगासर ते प्रत्येक भक्ताच्या उल्याक जे आसा ते धांवन येवपाक लागले. जैतिराचे आयज भव्य दिव्य अशें मंदीर तुळस ह्या गांवांत आसात. कितलेशेच भावीक महाराष्ट्र गोवांतल्यान जे कितलेशेच भावीक आसा ते दर वर्सा ह्या मंदिराक जे आसा ते भेट दितात. जेन्ना पावसाचे पयली सरी पडटात तेन्ना हे जैतिराच्या उत्सवाक जो आसा तो सुरवात जाता. 11 दीस हो उत्सव जो आसा तो व्हडा उमेदीन मनयलो वतात आनी हजारांनी आनी लाखांनी भावीक जे आसात ह्या मंदिराक जे आसा ते जात्रे निमतान भेट दितात. असो देव जैतीर जो प्रत्येकाच्या उल्याक धांवन येतात. अश्यो कितल्योश्योच अख्यायिका आसा ज्यो आमच्या कोकणान दडलेल्यो आसात आनी आमचे जे ग्रामपुरूश आसा, आमचे आदिपुरूश आसा ते आमकां सदांच धांवन येतात. असो हो आमचो इतिहास आसा आनी तेकाच लागून आमच्या जाणट्यांची आमी पुर्वजांची आसा ती आमी पुजा करतात आनी आमच्यो परंपरा आसा त्यो आमी राखून दवरतात.